नमस्कार. जय हरी विठ्ठल. आषाढी एकादशीची सगळ्यांकी पूर्वी आयज आषाढी एकादशीच्या निमतान आयज म्हापसा मार्केट यार्डान जे लॉंग पेंडींग एक आमची रिक्वायरमेंट आसली रायपनिंग चेंबरची ती आयज खंय तरी फंक्शनिंग जावपाक सुरू जाली. फाटल्या 3 महिन्या पयलीं आमी स्टार्ट केल्लो प्रोजेक्ट, पण 3 महिन्या पयलीं आमी एक एजन्सीक दिलेली चलोवपा खातीर, पण तितून खंय तरी आमच्या ट्रेडरां मदीं आनी त्या एजन्सी मदीं कॉर्डिनेशनाक खंय तरी मातशें मिसअंडरस्टँडिंग जातलें जायनासलें, म्हणून खंय तरी मातशें प्रोसेसाक डिले जावपाक लागलो. त्या खातीर आमी तो मदीं स्टॉप केल्लो. सो आमी आमचो जे न्यू सेक्रेटरी आहा किर्तीराज गांवकर आनी आमचे न्यू चेअरमॅन सुनील देसाय सर, सो तेंचे कडेन आमी रिक्वेस्ट केल्ली की जे रायपनिंग चेंबर आसा तो आमच्या ट्रेडरांकीच यूज करपा खातीर दिवपाचो, म्हणजे दे वील ओन्ली फंक्शन. सो फंक्शनींग आतां म्हणजे त्या हेल्प आमकां फंक्शनिंगा खातीर आतां ट्रेडरांकीच दिले. सो वी हॅव मेड अ ग्रूप ऑफ 6 ट्रेडर्स आनी 6 ट्रेडरांनी मेळून ह्यो घेतलेलो आसा, जे करून आतां जे फंक्शनिंग जे आसा रायपनिंग चेंबर जे म्हणजे एवरीडे जे फंक्शनिंग जे आसा सो ते सगळे ट्रेडरूच आतां मॅनेज करतले. आनी हितून कशें आसा, दीस इज FDA अप्रूव्ड मेथड आसा आनी जे तेका लिक्वीड जे आसा ते दॅट इज बीन अप्रूव्ड बाय FDA. आनी बरी गोष्ट म्हणजे सदांच आमकां म्हापसा यार्डान काही वर्सां सदांच कंप्लेन्स येताली की ती पिकोवपाची जी पद्दत आसली ती रॉंग आसली म्हणून. ती आयज खंय तरी आमी म्हणजे एक प्रॉपर तांकां आमी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करून दिल्लो आसा. जेन्ना हांव लास्ट टायम बोर्डान आसलेलो सो तेन्ना आमी हो ट्राय केल्लो येवपाक आनी विथ दॅट म्हणजे लास्ट टायम आमी अप्रुवल बीन घेवन दवरलेले आनी ते हितून आयज जाल्लेलो आसा. बरें दिसता सांगपाक की दीस इज ऑलमोस्ट 15 टनाची 4 कॅबीन, सो 60 टन्स ऑफ बनाना विल बी रायपन्ड ओवर हियर. सो खंय तरी म्हाका दिसता जे कॅमिकल प्रोसेस जो आसा पयलीं यूज करी तो टोटली 100% बंद जातलो. तशेंच हांव म्हापशेकारांकी मागता आनी आमच्या ट्रेडरांकी मागता, जर कोणी एखादो जर कोण दिसलो सुद्दां जाल्यार व्हिडिओ काडून अवश्य आमकां धाडपाचो. आय एम ऑलवेज अवेलेबल ओवर. आमचे ऑफिसूय आसा तांकां दाखोवपाक, पण 100% 99% 100% आय कॅन गॅरंटी की तो प्रोसिजर ऑलमोस्ट आतां सगळो सोंपलेलो आसा. सो दॅट मच वी कॅन गॅरंटी. आनी ह्या हितून कशें आसा, हे केल्ल्या कारणान आमची हांगासर ट्रेडरांकी बेनिफीट म्हटल्यार लायफस्टायल केळीची वाडटली, कित्याक की पयलीं थंय पिकून येताली हांगासर, सो 2 दीस ट्रान्सपोर्टान वयताले. आतां हांगासर म्हणजे जाय तशी म्हणजे खंय तरी ट्रेडरांकी बेनिफीट जातलो, कंज्युमरांकी बेनिफीट जातलो आनी मार्केट यार्डान एक खंय तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एक बरो करून दिल्लो, हितून एक बरोसो उद्देश पावता. हांव ज्योतिबा नाईक. आता आम्ही रायपीर चेंबर चालू केला, आयच्यान स्टार्ट केला ते आम्ही 6 जाणांनी मिळून घेतला. अशें ना की दुसरो कोण घालू शकना. आमच्या यार्डान कितले लोक येता केळी घेवन तेणे घालू शकता. मागीर तेचे आमी कितें आमकां खर्च येता तितलोच आमी हे करतले. इवन हांगा शेतकरी कोण आहा तेंचे कडेन 2 घड उरला 4 घड उरला घरा कडेन, तेणे हाडून हांगा पिकून व्हरू शकता. ते सगळ्यां खातीर गव्हर्मेंटान आमकां करून दिला. आमी बायन इतले ट्राय करून ते आतां सक्सेसफूल जाले. हेच्या पयलीं 3 महिने जाले प्रोसिजर आसलो तो, मात आयज तो खंय तरी दीस आमच्या खातीर सक्सेस जाला आनी सगळे आमी आज सगळे ट्रेडर हांगा येवन स्टार्ट केला आहे. आनी कशें स्टार्ट करपाचें कितें आहा तो इंजिनियर म्हणून आमकां दाखयला, परत तो आयज येतलो आनी आतां दाखोवन गेला त्या हिशोबान आमी हे करता. हांगा हे आमच्या टेम्परेचर आहे 21 दवरचें पडटा. तशें ते 24 अवर्स चालू आसतले. 24 उपरांत ते 10 मिनटां ओपन करूंक जाय दरवाजा. परत ते 4 दिसा उपरांत आमकां फूल रेडी मेळटली केळी विकपाक.